A8, page number 4. A8. देवाचे विधी सोरी आवदा 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 कुशाल संतोष मका पितोल्या आवदा 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 देवाशी विश्वास करू आवदा आवदा Aveta, tu svar cerca, tu visvashi mon goro, tuja oči dongachi, doin matava dakoi, devachi spidisori. Aveta, 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 Kushal kai sundos maka ditolia. Aveta, 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 Devashi visvasturu. Aveta, Aveta. Aveta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन सगळ्यांक. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ली मिलाग्रिना डिकॉस्टा हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एडवर्ड आनी एग्नेस डिसुजा हांच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटीन आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आगुस्तीन आनी कोसेसांव पेरेरा आयज आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बरी भलायकी पासत मागूंक लायता आपली मेबल आनी तशेंच सिमरन आघाडी तांचेर देवान आशिर्वाद घालून तांकां पेकोवणेचो हात लावंक तांचेय पासत मागुया. आयज आमची हिंदू भाव भयणां आपली गणेश चतुर्थी मनयतात. खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या हिंदू भाव भयणां पासत मागुया आनी ही परब तांकां आनी सगळ्या भारतवासियांक एक बरी परब जावंक आनीक आमचे मदें एकवट हाडटा तसली आनीक आमचे मदें भावपण रुचयता तसली जावपाक खेरीत भाशेन तांचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचे पासत आमच्या घराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जिविताचेर आनी मरणाचेर जेसूक अधिकार आसा म्हूण जेसू आयच्या दिसाक आमकां शुभ वर्तमानान दाखोड करता. तरणाटे हांव तुका सांगता उठ. आमचे जिवितान दर दिसाक ह्या सोम्याचेर विस्वास दवरूंक आमकां मरण येता तेन्ना जावं आमचे कोश्ट येता तेन्ना तो आमचो दोनी म्हूण आमी ओळखून घेवन मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. हे दिसा कितें भाशेन ह्या आमच्या बाबा भयणांचे खातीर आमी मागुया जांच्या घरांत त्या सायबीण माय येतली आनी सायबिणीची भेट तांच्या घराब्यान जातली. दाबोली कॉपेलबाट कायतान फिलीप कुलासो आसोय सांतान लुकास इग्रेजा सिसिलियो नुनीस पेंटा मानुएल वास रेजिना मुंदी पालोटी साय दामियन फेर्नांडीस आल्तो चिकाली टेलिफोन एक्सचेंज सिरिल फेर्नांडीस बिहाइंड एनएसटी रॉय मिनेझीस आल्तो दाबोली डोमिनो सायड लुकस रेबेलो. ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर सायबीण मायचे मजतीन तांकां आसरो आनी बरे तरेन भलायकी मेळो म्हूण तांचे खातीर मागतना आमी जेजूचे दर दिसाक विस्वास दवरूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया.
काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसोणी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमया काकूत कोर सुम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या हाताक बसलाय सोमया काकूत कोर सुम्या काकूत कोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. देवा सोर वस्तूंच्या रोसणारान सांबाळणारा आमची तुजी दोयाल दिसता सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसोणें जोडूंक आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या हें म्हणप सारकें धर्मीक फुडारी जावंक सोदता तो बऱ्यांतलें काम करूंक सोदता म्हणटच फुडारी जावंक जाय गुन्यांवा मेकळो एकूच पावट लग्न जालोलो माणसुकेचो शाणो बिडेस्त मर्यादीक येरांक येवकार दिवन तांचो परामोस करता तसलो शिकोवंक येवक न्हय सोरेकार वो मारकोर पूण दुलोक न्हय झगडी मांडटा तसलो वो पयशांचे आशेचो पूण आपलो गोराबो बरे भाशेन चलयता आनी आपल्या भुरग्यांक सगले मर्यादीन आपणाक खालती दवरता तसलो जर कोण आपल्या गोराब्याचो वडील जावंक नकळो तर तो देवाचे पवित्र सोबेची मेणत कसो घेतलो तो हाळीच धर्मांत आयलोलो जावचो न्हय नाजाल्यार तो गोरवान फुलोवन देवचारा भाशेन त्याच फॉर्मणाक सापडत त्या खातीर क्रिस्ती लोकां मदें तो बरे आबरूचो जावंक जाय ना तर किर्तीक सांपडोन तो देवचाराच्या फासान पडटलो. तेच भाशेन प्रधान सेवक मानेस न्हय दोन तोंडाचे न्हय चड सोरो पियेतात तसले न्हय हळको फायदो सोदतात नातले पूण भावार्थाचो गूट नितळ काळजान मानून घेतात तसले जावंक जाय. पयलीं तांची चवकशी करची आनी तांचे सवे गुन्यांव ना जायत तर तांकां मुण्यारपण दिवचें. तेच परी बायलो जावंक जाय मर्यादेच्यो न्हय चाडयो उलयतात तसल्यो पूण माणसुकेच्यो सगल्या वस्तूंनी खात्रेच्यो. प्रधान सेवक एकूच पावट लग्न जाल्ले मनीस जावचे आपल्या भुरग्यांक आनी गोराब्यांक सारके चलयतात तसले प्रधान सेवकांचे मुण्यारपण बरे भाशेन करतीत ते आपणाकूच पावडो जोडटले आनी आपणे जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेलो भावार्थ व्हडा धिरान पोरगोटूंक पावतले. देवाचें उतरें देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो निर्मळ काळजान आमी चलतले. परतून म्हणयात निर्मळ काळजान आमी चलतले. बरेपणा आनी निती विशीं हें म्हजें गीत तुका सर्वेस्परा तें हांव घडून गायतां. सोपुर्णायेच्या मार्गार हांव चलत आसतलो केन्ना म्हाका मेळूंक येतलोय. जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतले. म्हज्या घरांत चलतलो निर्मळ काळजान कसलीच वायट चाळ म्हज्या दोळ्या मुखार नाका. कायदे मोठोल्यांचो हांव कांटालो दवरतां. जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतले. गुप्ती पेल्याचेर बोगलांटां घालता ताचें हांव तोंड फोडटलों. गोरवान भुजां वयर काडटल्याक बोडायेन फुल्लोल्या काळजाच्याक म्हज्यान सोसूं जायना. जबाब निर्मळ काळजां आमी चलतले. म्हज्या देशांतल्या भक्तिवंताक म्हज्या गोराब्यांत बिराट दिवंक हांव सोदून भोंवतां. सोपुर्णायेच्या मार्गान चलतात तांकांच म्हजे चाकरेक हांव घेतलो. जबाब
निर्मळ काळजान आमी चलतले उद्गार Zoe sorves pora, Zoe, Zoe sorves pora, Zoe, Zoe, Zoe sorves pora, Zoe, Zoe sorves pora, Zoe, Zoe. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो Zoe sorves pora, Zoe, Zoe sorves pora, Zoe, Zoe, Zoe sorves pora, Zoe, Zoe sorves pora, Zoe, Zoe. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोबया. नायन म्हणलोल्या एका नोकरान जेसू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे शीस आनी खूब लोक नोकराच्या दारवंट्या लागशीं पावतना एकल्या मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा तिचे बरोबर नोकरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतूच तिचे चुचुरे करून जेसून तिका म्हळें रडूं नाका आनी फुडें येवन ती डेक हात लायलो. ती डी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हळें तरणाटे हांव तुका सांगता उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो आनी जेसू ताका आवयचे आजदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली. देवाची तुस करून ती म्हणटाली एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. नी ताची खबर आख्या जुद्या सरभोंवती गांवभर गाजली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक पयल्या वाचपांत आमी आयकता बागेवन पावलू तिमोथाक सांगता फुडारी जावंक जाय गुन्यांव मेकळो. मुणगे एक फुडारी तर आमी जावंक सोदता जाल्यार तो खरेंच माणसुगेचो शाणो बिरेस मर्यादीक आनी हेरांक येवकार दिवंक ताचो परामोस करता तसलो जावंक जाय. म्हणटकूच ताणें आपल्या जिवितांत फुडाऱ्यान कशे तरेन दुसऱ्यांचे सेवेक आपूण आयतो आसूंक जाय आनी आपूण गुन्यांव मेकळो आसूंक जाय हाचे विशीं बागेवन पावलो तिमोथाक सांगता. हेचे दिसाक शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेसू एके विधवेचो पूत जो मेल्लो, विधवा ती, कित्याक तिचो घोवूय मेल्लो आनी आतां तिचो पुतूय मेलो. आनी हें पळोवन जेसूक चुचुरे दिसतात कित्याक हे अस्तोरेक आनी फुडारी कोणूच ना. आमी जाणो जिवितान आमकां घोव आसप एक फुडारी कसो, भुरगें आसप आमचो फुडार उदीक बरे तरेन वेता. पूण हे अस्तोरेच्या जिवितान निराशीपण आयलें आनी दुखाची घोडी तिच्या जिवितान आयली. असलें वादळ मोड येता तेन्ना सोमी तिका पावता आनी किरीत भाशेन तिच्या पुताक तो परतून जीव दिता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी संकोश्ट येता तेन्ना सोम्याचेर विस्वास आमी दवरूंक गरज. आमच्या जिवितांत जायते फावटी वादळ येता तेन्ना त्या सोम्याचेर पातयोवंक गरज. सोमी आमकां सगळ्या वायटांतलो निवारता. सोमी आमकां हे जिवितांत बरें आसा तें दिता. हे अस्तोरेच्या पुताक जेसून बरो केलो आनी कांय बरीं उतरां तरणाटे हांव तुका सांगता उठ. त्याच वेळार तो तरणाटो उठलो. जेसून ताचे आवयच्या आदीन ताका केलो. जिवितांत आमकां दर दिसाक होच सोमी आमकां आमच्या बापाच्या गोपांत आमी आसूंक, दर दिसाक बापाची खुशी आमी करूंक, दर दिसाक बापाक मानता तसलें जिवीत जिवंक तो आमचे सवे अंतरेकून अंतरेकता. आमच्या जिवितांत हीच कृपा आमकां मागुया. आमी आमच्या वायटाक पयसावंक, आमच्या जिवितांत येता ते संकोश्ट आमी फुडो करूंक, ताका मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक. उदीक आनी उदीक आमकां त्याच जेसून कृपा मेळूं आनी आमच्या जिवितांत आमी बरे फुडारी जातले जाल्यार किरीत भाशेन आयचें पयलें वाचप सांगता तशें गुन्यांव नासतना गुन्यांव मेकळो आमी जिवंक आनी आमच्या जिवितांत देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक पुर्ते आमी जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. कितें घालताय त्या उंडल्या, कितें घालताय ते कालशी, याज्ञिक बाबाच्या हातां, कितें वेगळीर दवरताय, म्हजो आनी कोण, म्हजें काळीज आनी कोण, म्हजो संतोष आनी तूं, सगळी म्हजी जीण घालता, म्हजो आनी कोण, म्हजें काळीज आनी कोण, म्हजो संतोष आनी तूं, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत मोहिमे आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दुयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार शिकोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर कडेन सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. आमी तिसरो उद्गार घेतले. बाबार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या, संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पित. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तां
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनः शिवणपणांचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेन सुसे बागेन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सरोंडाराच्या आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची प्रार्थना मुगोस आनी आमकां अंतरने पडूं दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरायता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोमतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसकांची कशे परमे तिका शांती द्यान तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कांतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कांतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप कटती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या वाचकाराक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमचे सरशी दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगोरे कोण आसा, सोपून प्रिती करतलो. आपलो सांगात आमकां दिता, वाटो दैवीक मोगाचो. ताचे बगोरे कोण आसा, सोपून प्रिती करतलो. आपलो सांगात आमकां दिता, वाटो दैवीक मोगाचो. 。 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
तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सगळींच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्या मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान ती जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशें कुडींत आमी भोगिसो कोर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. ट्रिजा फेर्नांडीस ही आमची भयण सोंपल्या ती माटवें दाबोली आनी हांगासरली आयज 11 वरांचेर तिचो इंतेर जातलो. भोविण्णो फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांचेर आमी किरीत भाशेन पवित्र संस्काराची बोजवण करतले. हांव सांजे करचें ना, सकाळचें करतले. हांव 6:30 वरांचो त्रयोदशी. सर्वेस भोव तुमचे सगळे आसूं तुमचें सगळें आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेवया F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांती घराक चोल्या, सर्गी कृपा आमचेर देंवली, देवा कारगा आतां दिवया, देवा कारगा आतां दिवया. सर्गी जेवणाक भुगतान बागली, दोन्या देवा आर्गां दिवया, दिनवासलीची भेटून सोंपली, दिनवासलीची सारू